मार्केट आमचं म्युन्सिपालिटीचं मार्केट फिश मार्केट रेडी झाला आता. तर त्याबद्दल दोन इश्यू आले. इट वॉज अबाउट नोटिफिकेशन ऑफ द मार्केट. सो नोटिफाईड म्हणल्यार आता एक रूल इट्स इन द बायलॉज की जरी तर एक नोटिफाईड मार्केट 1 किलोमीटर अराउंड द नोटिफाईड मार्केट फिश कॅनॉट बी सोल्ड, फ्रेश फिश कॅनॉट बी सोल्ड. सो दॅट वॉज आता सद्याक सिट्युएशन अशें जालां वास्कोन की आरेवाड्यार जे बोटीकार आहे थोडे ते आपले नुस्तें थिंगा विकताय आनी ते किलांनी विकताय. आनी जायते लोक जे आहेत थिंगाय घेताय नुस्तें. थोडे बाजारान वयताय, थोडे थिंगाय वयताय नुस्तें घेवपाक. सो जायते लोक आमकांय म्हणटाय म्हणटाय आमकां थिंगा आमकां सवाय म्हणटा किलान आमकां सवाय म्हणटा तो लोक हिंगा मार्केटान किलान कित्याक विकनाय. सो दॅट वॉज अ डिस्कशन दॅट हॅपन्ड ओवर देर इन द मिटींग. नोटिफाय करपाक आमी डिसायड केला, मार्केट नोटिफाय करपाक डिसायड केला. हेंवूय नोटिफाय करतले आनी आमचे 2 फिश मार्केट आहे, एक हिंगा एक बायणा आहा. ती बायणा मार्केटूय आमी नोटिफाय करपाक एक डिसिजन आतां आयज गेलां. आतां थिंगा जे सीपीनूय सांगलां देर इज इतले स्लॉट्स आहे बसपाचे ते. सो विथ रिगार्ड्स टू दॅट बसपाचे जे स्लॉट्स आहे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आहे जे पयलींचे आमची नुस्तेकान भयणी जे आहे ती बसतलीच. अपार्ट फ्रॉम दॅट CPA सेड की आमचे गोंयकार जे आहे दे विल ऑल्सो बी परमिट इन ऑर्डर दॅट नो प्लेस इज केप्ट वेकंट. दॅट इज वॉट डिसाइड. एक खंय तरी इशू आयकूंक येता अबाउट द वेलंकडी एक स्टॅच्यू आहा तो खंय तरी त्याच्या खातीर डिले जाता अशें आयकूंक येयला. एनी डिस्कशन ऑन दॅट? आ लेडी ऑफ वेलंकनीचो स्टॅच्यू जो आहा पळय तो आतांचो न्हू. तो स्टॅच्यू नुस्तेकारान जायते वर्सां पयलीं घायल्लो थिंगा ते फेस्त देखून करताले. सो दॅट इज अ रिलिजियस सेंटिमेंट दॅट इज बीन देर एंड इट्स बीन देर फॉर सो मेनी इयर्स. हो इशू आतां केला, हो इशू आतां जाला आनी मुद्दम केला. कित्याक लागून ते दॅट मेनी पीपल नो. पूण हो इशू आतां जाला पळय द सोल्युशन फॉर दॅट इज वॉट. आतां ते स्टॅच्यू जो आहा आतां कोण समबडी सायटींग द सुप्रीम कोर्ट रूल. देर इज सम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. वी हॅव नॉट येट गॉन थ्रू दॅट बट दे आर सायटींग दॅट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विच सेज दॅट a religious idol cannot be placed in premises which is built by the government. This is what the order states. This is what the complainant has said. But as far as the municipality is concerned, we are very clear. आम्ही क्लियर आहे की तो स्टॅच्यू पयलीं देखून आहलो आनी तो स्टॅच्यू थिंगा आसपाक जाय. आतां जरी तर हे पावले की कोर्टानूय पावले जाल्यार वी आर रेडी टू पुट अ जॉयंट पटिशन अलॉंग विथ द फिशर पीपल की हे पयलीं आहले आनी ते आसपा जाय म्हणून. फिश मार्केटाचे कित्याक गेल्या का तो पॉयंट डिफर जावन परत आयज धरलो कित्याक ते नोटिफिकेशना खातीर हें उरलेलो. सो आमी ऑलरेडी डिसायड केला कित्याक ते वास्कोन 2 फिश मार्केटां, एक बायणा आनी एक वास्को. आनी कावन्सिलान चिंतलां की ते दोनूय नोटिफाय जावपाची. एक्चुली ती नोटिफाय पयलीं जावपा आसलेली. पयलीं इतलीच जाता इतली वर्सां 40-50 वर्सां जाली म्युन्सिपालिटी चालू आसा म्हणल्यार नोटिफाय करूंक ना म्हणल्यार एक्चुली वायट गजाल. पण आता हे कावन्सिल जे नवे कावन्सिल येयला तेच्या हेचेर तरी आमी हे नोटिफाय घेवन सोदता की दोनूय फुडले कावन्सिल जेन्ना येतले तांकां हें जावपा येना बाबा हें मार्केट फिश मार्केट काय दुसरें मार्केट तें म्हणून आमी हें नोटिफाय करपाक चिंतलां आनी सगळे कावन्सिलर हे नोटिफाय करपा खातीर सगळे रेडी जालेले आहा. सर्टन कंडिशन आहा ते आमी घालून मागीर ते नोटिफाय करतले. नुस्तें मार्केटान कोण नुस्तेकार आसतले? बोटकारांक घेतले तुमी जावं कितें एप्लिकेशन येयल्लें आहा कशे तरेन पळयता? एप्लिकेशनां बोटकाराची येयल्लेलें आहा. पयलीं म्हणजे कितें हांव पयलींसून आनी आतां मेरेन हांव एकूच सांगता की बाबा जी नुस्तेकारां मार्केटान नुस्तें विकता तीच नुस्तेकारांक पयलो अधिकार त्या न्यू फीश मार्केटान बसपाचो. आतां ती कितली बसपाची आनी कितली बसपाची ते ना ते आमी जेन्ना ओपनिंग करता तेन्ना आमकां कळटलें. तर ते बसपाचें सिटींग ते खाली आसा जाल्यार आमचे नुस्तेकार भाव कोण इच्छूक आहा जे नुस्तें विकपा खातीर तर तांकांय आमी प्रयत्न करता ते बसोवपाक. कित्याक लास्टाक पोट सगळ्यांक आसा आनी सगळ्यांक धंदो करपाचो रायट आसा. पूण जेन्ना तर आमचे पयलींचे वेंडर तर सगळे थंय आसा आनी ते ऑलरेडी थंय बसता जाल्यार मागीर गोश्ट दुसरी आहा. पूण जेन्ना तर ते बसना 250च्या सिटीन गेला आनी तर ते 100 बसता नाल्यार 200 बसता जाल्यार खंय तरी आमी आमचोच गोंयकार भाव तो ताका आमी बसोवपाचो प्रयत्न करता. एक्चुली कितल्या तरी तेंपान आयज वास्को फिश मार्केट रेडी जाल्लेलें आसा. मायनर इश्यूज हे सदांच आसता ते चेअरपर्सनान कावन्सिलान बसोन सॉर्ट आउट करपाक जाय आनी रेडी करपाक जाय. आयज इतली वर्सां मार्केट चलता. मार्केट म्हणून पेक्षा नांवाचो मार्केट आहा तो नोटिफाय जाल्लो नासलेलो. सो आयज चेअरपर्सन आमच्या फ्रेंड हाडलो की तो मार्केट नोटिफाय करपाक जाय म्हणून. आनी बरी गजाल आहा नोटिफाय करपाक जाय. पूण नोटिफाय करतलो जाल्यार सायमल्टेनियसली हांगा एक बायणाय फीश मार्केट आसा. सो आमी इतलें सांगलें ताका की तो करतना बायणाचोय फीश मार्केट नोटिफाय करा म्हणून.
आयज हांगा अशें चलता की होलसेलर आनी रिटेलर हेंचो इश्यूज आसा. होलसेलर थोडे एक 7-8 जण भाव आमचे आनी ही फिशरमॅन आहा. सो होलसेलर म्हणटा पळय तेन्ना ती सवा विकता म्हणून तांकां आतां तांकां बंद करतात आनी भितर सरता हो विशय तेजो चल्लेलो आसा. सो आमी थरलेले आसा की जे होलसेलर आहा पळय तांकांय बसता जाल्यार तेंच्यांनी होलसेल म्हूण ना सगळे कंबायन आनी तांकां भितर जागा एकमोडेट कंबायन तांकां बसोवपाचें. सो तो आमचो आमदारी सक्षम आसा आनी चॅरपर्सनूय बरो आसा. ते हँडल करून ते काम करतले. फिश मार्केट जातले. आमी पण डिसिजन घेतला की दोनूय मार्केट नोटिफाय जावपाक जाय. कितें चोय हें फीश मार्केट जाता तें बरें जाता आनी वाचून कितें डेवलपमेंट जावप आनी कितें जावप म्हणजे बरी गोश्ट अशी. तें बरें कितें जालें तें कितें केलां तें बरें केलां. परत कितें आमच्या म्हाऱ्या भयणीचें एक प्रॉब्लम आहा मातसो एक तेंचो इश्यू आहा कितें एक जे सायबीण मागीर हालोले पळय पयले स्ट्रक्चर आहलो पळय ते सायबीण मागीर पयलीं हालोली. आतां तांकां कितें जाय जी सायबीण मागीर आसलो तशें आमकां सायबीण मागीर जाय. कितें जाता चोय केन्नाय आतां आमी पासून घरांतली भायर सरता आतां भितर सरता पयलीं देवात पाव म्हणटा भितर सरताय. आतां ती हार्या मातशें कितें देवाच्या मुर्तीचेर नजर पडली काय ना देवात पाव म्हणटले भितर सरतले. तांकां एक उमेद तशी आहा सायबीण मागीर तांकां आसची म्हणून आनी तांकां जाय ती सायबीण मागीर आसलोली. आनी हांव मागतां आमची म्युनिसिपालिटी कडेन आमची कौन्सिलरांची कोणाची ऑब्जेक्शन ना. सगल्यांक आमकां जाय थिंगा सायबीण मागीर बसयलोली सगळे कौन्सिलरान पासून उलयलां जी सायबीण मागीर मूर्ती आहलेली थिंगा धरची म्हणून. आनी हांव मागतां आमच्या कौन्सिलरां कडेन ते MLA कडेन सगळ्यां कडेन जो मार्केट मारला आमच्या म्युनिसिपालिटीन तेंच्यान जाता तशे भाशेन आहा त्या भाशेन तांकां ते सायबीण थिंगा घालून दिवची आनी तांकां आमचे भाव भयणाक हार्यांक खुशाल दवरची. कित्याक एक प्रॉमीस केल्लें दिता म्हणून ती वस्त दवरची. आनी हो मार्केट जाला तो सगळ्यांक बरें लागून जाला आनी कितें केलां तें बरें केलां. आमचे फीश मार्केटाचो इश्यू आसलेलो लास्ट मिटिंगेक आमी तेजेर डिस्कस केल्लें आनी डिस्कस करून आमी तांकां सांगलेलें की एक आमकां तेन्ना कळोन येयल्लें की एक MOU सायन केल्लो कित्याक तो MOU आमच्या मिटिंगेक केन्ना सर्टिफाय जावंक ना. सो तो आमकां जेन्ना आयज सर्क्युलेट जालो आनी आमी तो वाचलो तितून एक 2-3 पॉयंट आसा त्या पॉयंटाचेर आमचें खूब डिस्कशन जाल्लें आसा की बेजिकली एकदां फीश मार्केट नोटिफाय केलें न्हू की 1 किलोमिटराच्या रेडियसा अंडर कोणाकूच नुस्तें विकपाचें परमिशन आमी म्युनिसिपालिटी दिवंक शकना. तें कायद्यान बसयल्लें आसा. सो आमी जेन्ना हें डिसिजन घेता नोटिफाय करपाक तेन्ना आमी पळोवपाक जाय की आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन गोंयकार जे आहा पळय तांकां सगळ्यांक हो मार्केटाचो उपयोग जावपाक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां सिंपल सांगता आमचे बोटकार आसा बोटकार भाव आपले कितें करता नुस्तें धरून हाडटा ते डोक्यार विकता आनी तांकां रायट दिवपाकूच जाय विकपाक कित्याक ते नुस्तें धरून हाडटा ते विकपाक लोकां खातीर हाडटा कंज्यूम करपाक लागून हाडटा. आतां इशू खंय आसा आमचे पोनेळकार भाव आसा तांकां डोको खंय आसा ते खंय विकतले. फाल्यां समज आमी तांकां समज जागो दिना विकपाक जाल्यार आमी ते एक ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची जे आमी तांकां ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा किंवा तांकां आमी रायट म्हणटा तांकां नुस्तें विकपाचो तो आमी तांकां खंय दितले. सो म्हणून हे सगळे जे इश्यूज आहा पळय न्हू हे सगळे कन्सिडर करून जेन्ना आमी अलॉट करतले स्पेसीस त्या टायमाचेर हे सगळे इश्यूज कन्सिडर करून आमी एक डिसिजन घेवपाक जाय आनी नोटिफाय करपाक जाय. आतां नोटिफाय करपाचें डिसिजन आमी ऑलरेडी घेतलेलें आसा. बायणाचे फीश मार्केट नोटिफाय करचे हेंय आमी एक डिसिजन घेतलेलें आसा कित्याक थंयसर सुद्दां बेश्टे इल्लेगली हांगा ते लोकांक समज तूं भायर विकपाचें बंद करतलो जाल्यार एक नोटिफायड फीश मार्केट आमकां जाय. सो ते आमी डिसिजन घेतलेलें आसा.